थिएटराची आपण जे समाधान कलाकाराक असता, एखादो कलाकार जेन्ना रंगभुमीचेर काम करता, माझे एक्सपिरियन्स सांगता हांव, जेन्ना कला अकादमीन जेन्ना थिएटरान जेन्ना आमी वता तर प्रत्येकाची एक इच्छा असता पणजेच्या कला अकादमीन आमी ते नाटक करचें म्हणून, कारण ते थिएटराची एक वेगळी एक गोष्ट आसता. अशें सगळ्यो गोष्टी अशें प्रत्येक भुरग्याक दिसूंक जाय बिचोलकाराक की आमच्या थिएटरान आमी नाटक करता. आयज आमचो मठ आसा, मान्य आसा, पण एक जर बरे सुसज्ज अशें जर थिएटर जर मेळ्ळें ज्याची खरीच बिचोलकारांक खूब गरज आसा. आनी आमी पळयलां, तुमकां परत सांगता हांव की 500 खुर्च्यांचे थिएटर आमकां सोयीबल ना, अजिबात नासतलें. कारण हातून फक्त हे जर अशें जर जालें जाल्यार केवळ हे रिहर्सलींग खातीर थिएटर जातलें. बरें बरें नाटक येवंक शकचें ना, नाल्यार एखाद्या मिटिंग्यो जातल्यो, अशेंच जातलें. आनी बिचोलकार सदांच इतल्या वर्सांचो वंचीत उरला. पयलींचे सोडल्या उपरांत जी जवळ जवळ 25-30 वर्सां पयलींसून नाटकांचे बरी बरी नाटकां वंचीत उरला, तशेंच फुडली पिढी सुद्दां 30 वर्सां सुमार तशीच उरतली. तशीच उरताना ताका काही मेळचें ना. आमकां अजुनूय हांव जाल्यार एक कलाकार म्हणून रिक्वेस्ट करता की हे थिएटर बऱ्यापैकी ग्रावंड फ्लोराचेर करचें, ताजी कॅपेसिटी खुर्च्यांची वाडोवची आनी सगळ्या सोयीन युक्त अशें करचें. आता जी ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग चल्ल्या ती ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग एक्चुली ताका अंडरग्रावंड पार्किंग जाय आसलें, ती पार्किंग घेवंक ना. पार्किंग जर जाल्लें थंय जाल्यार बऱ्यापैकी बाजारांतल्यो म्हणजे बाकीच्यो ज्यो बिचोलीन जे ट्रॅफिक कंजेशन जाता तें कमी जावपाचें, ही एक गजाल जाली. मागीर दुसरी गजाल अशी आसा की आयज ती बिल्डिंग जी आसा पळय ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग, त्या बिल्डिंगेक ग्रावंड फ्लोराचेर शॉपां जाय आसलीं. जर ती शॉपां घेत जाल्यार एक 25-30 शॉपां समजा आयलीं जाल्यार जवळ जवळ 25 ते 30 कोटी रुपया सरकाराक फायदो आसा. आनी त्या 30 कोटीन जवळ जवळ अर्दो प्रोजेक्ट तांचो तो जावपाक शकता. त्याच बरोबर जे ऑडिटोरियम आसा पळय ते ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगेक तेंकून घेतला. ते ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आनी थिएटर हे दोनूय एका बरोबर वचपाक शकना, कारण थंय ते मॅच जातले आनी जे ऑफिस स्टाफ जो आसा पळय तांकां डिस्टर्बन्स जातले. म्हणून ही दुसरी गजाल जाली. मागीर कशें आसा, हे जे थिएटर आसा पळय ते थिएटर केन्नाच फर्स्ट फ्लोराचेर आसना. थिएटर म्हणटा ते सदांच ग्रावंड फ्लोराचेर आसपाक जाय. आनी ग्रावंड फ्लोर म्हटलो जाल्यार जी आता बिल्डिंग स्टार्ट केली त्याच्या समोर गव्हर्मेंट कलेक्टर बिल्डिंग आसा, ती बिल्डिंग डेमोलिश करून त्या जाग्याचेर सुसज्ज अशें ऑडिटोरियम बांदप खूब गरजेचें आसा. आनी तें बांदता आसतना थिएटर जवळ जवळ 500 म्हणजे ते इकॉनॉमिकली वायेबल जावपाक जाय. हेच्या खातीर ते कमीत कमी 750 ते 800 खुर्च्यांचे आसपाक जाय. आनी त्या ऑडिटोरियमान भितर भुरग्यांक शिकपा खातीर क्लासरूम आसपाक जाय. बाकीच्यो इतर गोश्टी ते आसपाक जाय. आमची आयज जी ती ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह जी बिल्डिंग आसा ती बिल्डिंगेन जो आतां रिजर्व केला जागो एका कोणाक ऑडिटोरियमाक, त्या जाग्याचेर ते फ्लोर बऱ्यापैकी बाकीची जी सगळी ऑफिसां आसा म्हणजे ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसीस अंडर वन रूफ असो तो ती संकल्पना थंय सगळी गव्हर्मेंट ऑफिसां थंय हाडपाक जाय, ही गरज आसा. त्याच बरोबर आमची लायब्ररी आसा थंय कोणाचोच लक्ष ना, कळ्ळें न्ही. ती लायब्ररीची बिल्डिंग आसली पळय ती हातून गव्हर्मेंट शाळेन, ती शाळा आतां मोडली आनी थंय ती आतां मुन्सिपाल्टीन दवरलेली आसा. लायब्ररी मुन्सिपाल्टीन मेल्या आनी ती सामकी कंजेस्टेड, लोकांक बसपाकूय मेळना. ती बऱ्या स्पेसियस जाग्यान वचपाक जाय.